जांबावलेच्या फामाद शिशिरोत्सवाची सुरवात 23 मार्चासावन जातली। 23 ते 30 मार्च मेरेन वेगवेगळ्या कार्यावळींचे आयोजन भाविकांनी जांबावले केला। दामबाब जितलो जांबावलेकारांक लागता तितलोच ताच्या चड लागचो तो मडगांवकारांक। दामबाबाची मूर्त मूळ मठग्राम म्हळ्यार आताच्या मडगांवांतल्या एका देवळान आसली। 1567 ह्या वर्सा शाश्टी तालुक्यान पोर्तुगेजांनी सुरू केल्ल्या बाटाबाटी आनी देवळां मोडपाच्या कामाक लागून मडगांवच्या लोकांनी स्थानीक देवतांक म्हळ्यार श्री रामनाथ, दामोदर, लक्ष्मीनारायण, चामुंडेश्वरी, महाकाली, महेश अश्यो सगळ्यांच्यो मुर्त्यो जांबावले हाडल्यो। रिवोणाच्या थळाव्यांच्या मजतीन महाजनांनी देवळां बांदली, देखून मडगांवकारांची दामबाबाचेर मातशी चडूच श्रद्धा आसा अशें म्हणल्यार अतिताय जावपाना। आता मठग्रामस्थ हिंदू सभेक आज अदमास 110 वर्सां जाली आनी ही 110 वर्सां हो दामबाबालो जांबावलेचो शिगमो मठग्रामस्थ हिंदू सभा साजरो करता। मोहित केणी हांच्या घरा आमी नाल्ल दवरून ताजी पुजा जातली, आमचो हरदास बिरदास थंय हरदासपण करतलो। एट द सेम टायम जांबावले आमचे हळडुणे आसतले। तें जालें की मागीर परांच्या दिसा आमी 5 वरांचेर विठ्ठलवाडीन महेश नायकाल विठ्ठलवाडीन आमी थंय एकठांय जातात। थंयच्यान बँड घेवन आमी हरदासाल्या घरा वतात, ती विक्रमबाब रायतुरकाराल्या घरा वतात। थंय ताका घेवन आमी केणयाल्या घरा कडेन वतात, थंय आमची पुजा जाता, आरती जाता आनी मागीर मोठ्या दबाज्यान हजारो लोक घेवन गाडयो घेवन आमी जांबावले पावतात। जांबावले पावता म्हळ्यार आमकां एक 8 सुमार जाता। थंय आमी दामबाबाक स्थायीक करतात, पुजा करतात। मागीर दामबाब साज्यार येता आनी साज्या वयल्यान आमचे सीता स्वयंवर हें नाटक जाता। आनी दुसरे दिसा 25 तारीख, 26 तारीख, 27 तारीख म्हणजे शुक्रार, शेनवार, आयतार तरेतरेची नाटकां आनी कल्चरल प्रोग्राम्स थंय जाता आनी देवकृत्याय जाता। आतां 28 तारीख म्हणजे सोमारा हो आमकां कल्चरल हातून पळयलो, रिलिजियस हातून पळयलो म्हणजे एक व्हेरी इम्पॉर्टंट दीस। पयलीं म्हळ्यार आमचे हांगा कितलेशेच प्रोग्राम जाता, तातूंत 1-2 सांगतलो म्हळ्यार एक फॅन्सी ड्रेस कॉम्पिटिशन जाता, एक दुसरें जाता तें डान्स कॉम्पिटिशन जाता। मागीर सगळे रावतात ते एक ऑर्केस्ट्राक, जंय आमी कोल्हापूरचे आनी बॉम्बेचे ऑर्केस्ट्रा हाडटात। लावणी तांकां लोकांक आतां खूब आवडटा, म्हणजे लावणीचो प्रोग्राम आसता आनी तें जातकच 3 सुमार आमचें आनी एक नाटक आसता। तें नाटक 5:30 पर्यंत उरता। त्या दिसा कोण न्हिदनात, सगळे जागे रावतात मडगांवकार। म्हण 5:30 जशी जाली की मागीर दामबाबाल्या देवळांतल्यान मुर्ती पालकेन घालून थंयच्यान आमी रामनाथाच्या देवळा कडेन हाडून दामबाबाक थंय स्थायीक करतात। तें जशें जालें की आमचो सोमारचो दीस सोंपता आनी मंगळारचो सकाळ पर्यंत आमगेले कामां सोंपतात। मागीर मुख्य दीस दामबाबालो गुलाल। तो गुलाल आमी एक्चुली 3:30 वरांचेर एक्चुली आमची कमिटी गुलाल घालपाक वतात। ती 3:30 गुलाल घालतात, तो 5:30 पर्यंत गुलाल लोक खेळटात। कितले हजारांनी न्ही लाखांनी लोक थंय पावतात। पूण दामबाबा दयेन अजून पासून सगळे गुलाल कितें जाले ते बरे भशेन साजरो केल्लो गेल्लो आसा।